कुळे पंचायतीतले शिगांव आणि बिबल हे मुखेल मायनिंग बेल्ट। ह्या गावांनी मायनिंग बंद पडिल्ल्यान हाचो सायड इफेक्ट मोठ्या प्रमाणावर कुळे बाजारपेठेर जाला। कुळे बाजारपेठ सध्या मातशी तग धरून आसा ती दूधसागराक लागून, ना जाल्यार हांगासरले बारीक सारीक उद्देग व्यावसायिक सापूच पातीशेर जावपाचे। पयलीं म्हणजे आमचो मायनिंगाचेर हांगा डिपेंड न्हय काय धंदो आसलो। आतां मायनिंग बंद पडल्यार आमकां काय भरपूर अशें हें जाला की माल हाडलेलो अशें उरता। म्हणजे आतां तुका व्हडलें ना, पयलीं मातशें जातालें न्ही, हें आसताना ट्रक बी चलताले, मागीर लोक आसताले तेन्ना हें जातालें मातशें। आतां बिजनस डावन जाल्लो। मायनिंग बंद जाले उपरांत जे पळय कोण ड्रायव्हर आसलेले आनी कोण लेबर आसलेले ते काय कोण आमकां मेळना हांगा। गाडी करपाक येताले, केस मारपाक येताले, सामकें म्हणल्यार सामकें कमी जालां। आनी आयताराक आमी तेन्ना पयलीं आमकां जेवपाक मेळनासलें एक टायमार। काम म्हागे नुस्त्याचो धंदो म्हाका 23 वर्सां जालीं आनी आतां मायनिंग बंद पडलेले आमकां कांयच ना, दिल्ले पयशे सुद्दां जायना। एक समज 2000चे नुस्तें हाडलें जाल्यार 1000 रुपयाचें खोपलें जाल्यार बरें आहा, ना उरलें तें आंगार पडपाचें। मायनिंग स्टार्ट जाल्यार आमकां कितें फायदो आहा? कारण हो जो आमचो वाठार आसा कुळे पंचायतीचो तो टोटल मायनिंगेचेर डिपेंड आसा आनी मायनिंग बंद पडल्या कारणान आमकां धंद्याक खुबसो प्रॉब्लेम जाला, खुबसो इफेक्ट जाला। कारण जे भायले जे ड्रायव्हर आसले, जे कामगार आसले, लोक आसले, ते सगळे आपापल्या मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान त्या घरा गेल्ल्या कारणान आमकां धंद्याक खुबसो इफेक्ट जाल्लो आसा। पहले जब माइनिंग जब चलता था तो धंधा कारोबार थोड़ा अच्छा चलता था, हम लोग का सब अच्छा चलता था, लोग आते थे जाते थे, अच्छा कारोबार होता था हमारा। अभी जब से माइनिंग बंद पड़ा एकदम बहुत जो ना धंधा ठप है, उतना पब्लिक आता नहीं, उतना हम लोग अब यहाँ तक कि हम लोग का जो ना रोजी रोटी भी चलना बड़ी मुश्किल से हम लोग चला रहे हैं। तशी कुळे भागान आनी पळोवपाक वचत जाल्यार मायनिंगा शिवाय आनी कांयच ना, एक असो म्हणटा वॉटरफॉल। आनी आयज कुळेचोच कोण मोडून पडलेलो आसा। खऱ्यांनीच सरकारा कडेन मागता की बेगोबेग ह्यो मायनी सुरू करच्यो आनी कुळेच्या ह्या बाजाराक एक नवें जीवन दिवचें। मायनिंग जेन्ना सुरू आशिल्लें तेन्ना तरेकवार तरेचे लोक येताले, कुळेचेच न्ही, कुळेचे भायले लोक येताले, अदर स्टेटीचे लोक येताले। तेन्ना तांकां सिम कार्ड विकप खूब जातालें, मोबायल विकप खूब जातालें, तेन्ना तसो तेजी नाशिल्लो धंदो तेन्ना। मायनिंग बंदी उपरांत कुळे पंचायत चलोवप म्हळ्यार मोठें दिव्य। सादारण ना म्हटल्यार ह्या 7 मायनीचे 550 लोक कामां वयताले आनी ते अचानक घावो पडलेलो आहा। तशेंच सादारण 700 ट्रक आमचे ह्या वाठाराचे म्हणजे 700 घराणे लोक जे ह्या मायनिंगाचेर जे डिपेंड आशिल्ले, आयज भाजी आसूं, हॉटेल आसूं, चायवालो आसूं, जावं तो ग्रोसरी जावं आमचे स्टोर, जनरल स्टोर, हे साम घडघडीत चलताले। आयज अचानक सामके धप्प बसलेले एकदम। कुळेच्या बाजाराच्या संदर्भात सोडून दिया, पूण कुडचडे सारखे, सावडे सारख्याचे जे मार्केट आसा ते अक्षरशः ह्या वाठारांतले सामके ज्वलंत मार्केटाचे फुलताले, ते फळटाले, तितूंत तेजी येताली। हे सगळे मार्केटाचेर, हे सगळे मायनिंगाचेर अवलंबून आसलें। ते मार्केट आज डावन पडला। मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाच्या माळेंत आयचो हो रिपोर्ट कुळ्या मायनिंग बेल्टांतल्या परिस्थितीचेर। फुडली भोंवडी पिसुर्ल्या आनी पाळये कोठंबी।